साजुदिदे आर्यलातल्या बेनाभाट वाठारात 18 आणि 19 तारखेच्या घडणुकांची पुराय चौकशी करून गावातल्या लोकांआड घाल्ले गुन्यांव फाटीं घेवचे अशी मागणी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केल्या। ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो म्हणून आमदार क्रूज सिल्वान शुक्रारा मुख्यमंत्र्यांक निवेदन भेटयलें। फाटले 18-19 जे इन्सिडंट जालो सांसदी आरेल आनी टेन्शन जाल्लें लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्ले आयज हांव चीफ मिनिस्टराक ब्रीफ करपा आयिल्लो। सकाळफुडें ताणें म्हाका अपॉयंटमेंट दिलो, अर्जंट अपॉयंटमेंट दिलो आनी सोगटी जे 18-19 कितें जालां तितलें हांवें CMाक सांगलां। थिंगा कितें जावपाक नाकाल्लें तें जालां थिंगा। सो CMान आयकून घेतलां आनी सोगतो ताका रिपोर्टूय मेळ्ळो आहा आनी हांवें ताका आज मेन 2 प्रॉब्लम सांगलां कितें जावपाचें तें आमी कलेक्टराकूय दिल्लें आहा। जी लोकेशन कितें आहा तें तो इश्यू एक आहा थिंगा हेज्या मुखारय थिंगा टेन्शन जावपाक शकता। सो CMानी एक्सेप्ट केलां तें प्रॉब्लम आपूण सॉल्व करता म्हणून। तेज भाशेन विलेजान जे केसीस घातला तो मेन इश्यू आहलो त्यो केस विड्रॉ जावपाक जाय ते CMान एश्युरन्स दिला ते केसूय विड्रॉ करपाक हेल्प करता म्हणून सांगलां म्हाका विड्रॉ करपाक हेल्प करता म्हणून आनी हे बरे भाशेन सेटल करया म्हणून। ओके कालूच तुमी पीसफूल कॅन्डल तुमी मारलेलो आसा कितें आहा तें लिगली आमकां तें जाय स्टार्टींग सावन 18 सावन आमी सांगतात आमकां पिसफूल जाय कितें आहा तें लिगल तुमी सांगात ओपनली सांगात तें आमकां लिपयन केलां म्हणून ते ह्या स्टेजीर पावले ते काल पासून त्या कॅन्डल लायट मार्च जाल्या पिसफूल प्रेयर सर्वीस जाल्या ती आमी कोणाचेरय करूं ना ते लोकांक एकठांय फकत गांवांक पीस जाय हेजे मुखारय आमकां पीस जाय ते भाशेन गोंयांत आख्या गोंयांत आमकां पीस जाय। तुम्ही CMाक सांगला केसी विड्रॉ करचे म्हणून लोकांची आमी डिमांड केलो ताका मेमोरंडम दिला लेटर दिल्या ह्यो केसीस विड्रॉ जावपाक जाय।